सोमारा रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स ब्युरोन पिसुर्ल्या आयडीसींतल्या एका कंपनीत रेड मारली. रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स ब्युरोन मारिल्ल्या ह्या रेटीन सुमार 100 किलो केटामाइन ड्रग्ज जप्त केला अशी माहिती मेळ्ळ्या. रेटीन जप्त केल्ल्या केटामाइन ड्रग्साची किंमत सुमार 4 कोटी रुपया आसा. सोमारा चालू जाल्ली ही रेड मंगळारा सकाळी मेरेन चलताली. 12 ते 16 वरां चलिल्ल्या ह्या रेटीन व्हडल्या लोकांक हाडून चौकशी केली. कोलगडच्या एकट्याक हाडून चौकशी केल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. ह्या प्रकरणात राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते घुस्पल्ले आसात अशीय माहिती मेळ्ळ्या. पिसुर्ल्या आयडीसींतल्या ह्या फॅक्टरीचो धनी सत्तेर आशिल्ल्या एका पक्षाच्या संघटनेचो मोठो पदाधिकारी आसा. आमचो वाळपयचो रिपोर्टर रेड मारिल्ल्या फॅक्टरीच्या धनयाकडे उलयलो. तो म्हणटा तांणी फॅक्टरी भाड्याचेर दुसऱ्याक चलोवपाक दिल्ल्या. त्या फॅक्टरीन कसलो वेव्हार चलतालो हें ताका खबर ना. मात फॅक्टरीच्या धनयान कॅमेराचेर उलोवपाक न्हयकार दिलो. आमच्या रिपोर्टरान रेड मारपाक आयिल्ल्या रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अधिकाऱ्यांकडे उलयलो. ते कॅमेराचेर उलोवपाक तयार ना. मात ऑफ द रेकॉर्ड तांच्यांनी खूब म्हायती तांकां दिल्या. पिसुर्ल्याच्या ह्या फॅक्टरीचेर रेड चालू आसतना कोणाकच फॅक्टरीन वचपाक दीत नासले. रेड मारतना गुप्तताय दवरप समजपाक शकता. मात रेड मारल्या उपरांत कांयच म्हायती दिवप ना हें मात प्रश्न चिन्हच आसा.